कॉन्फिडंट मोशन अगेन्स्ट आमच्या व्हाईस प्रेसिडेंट रामचंद्र नायका रामचंद्र कामत याच्यावर घेतलेले हे जे मोशन त्यांच्यानी हाडले ते इलिगल आणि मोशन फेल्ड इतले असताना त्यांच्यानी फोर्सली मोशन पास करून घेतलं. त्यांचे टोटल मेंबर हा 12 जण आणि अध्यक्ष धरून 4% धरून 13 जाता. ॲज पर म्युनिसिपालिटी ॲक्टन सारखे बरयल्ले आहा की वॅन द चेअरपर्सन इज प्रिझायडिंग द मीटिंग हॅज नो राईट टू वोट. तरी पण त्यांनी आपला तो वोट धरला आणि त्यांनी आपला वोट करून 13 जण मोशन पास म्हणून केला. हे खपून घेवपाचें ना. हे सगळ्यांनी आम्ही हायलाईट करतले आणि आम्ही किती आहा ते दाखवून दितले. या मोशनान दोन आणि सांगपाचें म्हटल्यार हे मोशन मूड बाय अमायन नायक. हो अमायन नायक म्हणटा तो मनीसूच ना हांगासर. आम्ही जर हेतून बर्थ सर्टिफिकेटान बी गेलो आम्ही सादे स्पेलिंग करेक्शन करता जाल्यार ते लिगल प्रूफ हाड म्हणटा मरे. आणि हे येदे व्हडले मिस्टेक केला आणि सेम पर्सन म्हणटा तो अमाया चोपडेकर आणि अमाया नायक हे सेम पर्सन म्हणटा. ही सिली मिस्टेक आणि येदे व्हडले कावन्सिलर यो आणि चेअरपर्सन हो येदे व्हडलो आणि सेम सिली मिस्टेक. जेन्ना तूं येदे व्हडले कॉन्फिडंट मोशन मूव करता जाल्यार असली मिस्टेकी जावंक जायना न्हू. पळय मोशन पयलीं म्हणजे इनवॅलीड नो. मोशन फायल करपी मनीस अस्तित्वान ना अमय नायक म्हणून. फाल्यां सकाळीं रँडमली कोणूय येतलो आणि आमचेर मोशन एप्लिकेशन एक बरयतलो आणि आमचो जो चेअरपर्सन आसा तो बुधवंत आसा तो आनी कंडक्ट करता मिटींग तसल्या एप्लिकेशनाचेर. एक अननोन थर्ड पर्सन वोट करपाक शकना, नो कॉन्फिडन्स मोशन मूव करपाक शकना. ही फर्स्ट इलिगॅलिटी तेंच्यांनी कंडक्ट केली. बरें आसा. दुसरी इलिगॅलिटी म्हणजे तेंच्यांनी परत DMAक धाडले नोटीस. DMAक नोटीस धाडून अशें आमी सगळे कितेंय पेपर इनवर्ट करता आसतना त्या मनशाची फिजिबिलिटी पळयता. आमी तो मनीस करेक्ट आसा जेन्युइननेस पळयता. हांगासर जेन्युइननेस न तपासता एक खंयचो तरी रँडमली थर्ड पर्सन येवन आमचेर एप्लिकेशन करता की नो कॉन्फिडन्स मोशन मूव करपाचें VCPचेर म्हणून. आणि हे एप्लिकेशन हे म्युनिसिपालिटी आमचो चेअरपर्सन घेता आणि तेचेर आनी मोशना खातीर आमकां मिटिंगूय कॉल आउट करता. तुमकां खबर आसतलें DMAन तांकां लास्ट टायम एकदां ऑपॉर्च्युनिटी दिल्लेली. लास्ट टायम तांकां सांगलेलें की तुमी एड्रेस ह्या सारक्या मनशाक करा म्हणून. पूण तेंच्यांनी एड्रेस जेन्ना चेअरपर्सनाक केलो बाकीचे कंटेंट्स व्हेरीफाय करिनासतना चेअरपर्सनान ते एक्सेप्ट केले आणि तेचेर एक्सेप्टन्स म्हणून आमकां नोटिसीस इश्यू केले आणि आयच्या दिसा आमकां ह्या नोटिसीक जबाब दिवपाक म्हणून मिटींग कॉल आउट जाली. मिटींग कॉल आउट करपाक पयलीं म्हणजे ताका अधिकार ना. कित्याक तेजे कडेन स्टॅच्युरी पावर्स ना. स्टॅच्युरी पावर्स कोणा कडेन आसता? आमच्या एडमिनिस्ट्रेटीव हेडा कडेन आसता. एक गव्हर्मेंट एम्प्लॉई आसता जेका हे स्टॅच्युरी पावर्स दितात. इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्जांक स्टॅच्युरी पावर्स येयना कित्याक ती आतां आसा आपलो टर्म काबार जातकूच वयतली. सो स्टॅच्युरी पावर्स हे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव केन्नाच आसना. हे चीफ ऑफिसराक एक गव्हर्मेंट गॅझेटेड ऑफिसर आसा ताकाच आसता. आणि तेणीन ते एक्चुअली आपूण एक्सेप्ट करपाक जाय. DMAन कितें धाडलेलें तांकां नोटिसाचेर ओन्ली एड्रेस टू द चेअरपर्सन करपाचें. एड्रेस टू द चेअरपर्सन करपाचें कंडक्ट करपाचें म्हणून DMAन खंयच बरयल्लें ना. तेंच्या नोटिसाचेर कंडक्ट करपाचें हो शब्द ना. आसुनूय ह्या मनशान आमच्या चेअरपर्सनान फुडलो प्रोसिजर फॉलोअप करच्या पयलीं कंडक्ट करपाक म्हणून मिटींग कॉल आउट केली. ती तेजी फर्स्ट मिस्टेक. कित्याक की तेणी ते लेटर आपले कवर नोट आपलो एक नोट बरोवन तेणी ती चीफ ऑफिसरा कडेन मूव करपाक जाय आसलेली आणि मिटींग कंडक्ट कर म्हणून तेका तेणी थंयसर रिक्वेस्ट करपाक जाय आसलेली आणि ऑन हीज रिक्वेस्ट द मिटींग वूड हॅव बीन कंडक्टेड आयच्या दिसाची. पूण ते सगळे प्रोसिजर घातले हेंच्यांनी डब्यान. गोवा म्युनिसिपॅलिटीज ॲक्ट आसा पळय हो कायदो आसा हो लोकां खातीर लोकांचें संरक्षण जावपा खातीर कायदो केल्लो आसा. हेंकां कायद्याचें कांयच पडलेलें ना.
यांच्यानी जे आमकां आतां हे व्हडले व्हडले सेलिब्रेशन्स करता कायदो लोकांक एम्पावर करपाचे लोकांक अशें करपाचें तशें करपाचें अरे कायद्या प्रमाणे जर तुमी वागोवंक ना जाल्यार लोकांची भलायकी तुमी कितें करतले सांगा कायद्या प्रमाणे जर तुम्ही ते प्रोसिजर जर फॉलो करूंक ना अरे खंयच्या कायद्या प्रमाणे तुम्ही हे केला ते पयलीं सांगा कायद्यान तुम्ही एक तर त्या मनशाची नोटीसूच घेवंक शकना हातीन त्या मनशाची नोटीस घेवन तुम्ही हांगा मिटींग कॉल आउट करता तुमकां स्टॅच्युरी पावर्स ना स्टॅच्युरी पावर्स एक गव्हर्मेंट ऑफिशियल गॅझेटेड मनशाकूच आसता हे राज चलता कोणूय येतलो आणि खंयच्याय कावन्सिलराचेर नो कॉन्फिडन्स मोशन मूव करतलो आणि आमी कितें पिशी रे हांगासर येवन बसपाक आणि ह्या मिटिंगेन सहाय करपाक तुमकां नाका जाल्लेले प्रॉब्लम्स क्रिएट करनाकात हांगासर जायते इश्यूज आसात जे खरे गरजेचे आसा ते घेवपाचे सांडून ही म्युनिसिपालिटी फक्त आपल्या भितरले मतभेद हे आसात पळय ते करपा खातीर यूज करतात प्लॅटफॉर्म यूज करा जनतेच्या सहायता खातीर प्लॅटफॉर्म यूज करा जनतेक पावर दिवपा खातीर तुम्ही आपलो पावर मिसयूज करून एकामेकाचेर एलिगेशन्स काडून तुम्ही म्युनिसिपालिटीचो टायम वेस्ट करता म्युनिसिपालिटीचो टायम वेस्ट करप म्हटल्यार एक सगळ्या जनतेचो टायम वेस्ट करप कित्याक आमी हांगासर लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह लोकांनी आमकां हांगासर निवडून हाडला आमची कामां करपाक हांगासर हे बसून म्हाज्या तेच्या भितरले हे मेदभाव हे करपा खातीर न्हू फायनलायज हे सगळे इलिगॅलिटीज चल्ला आणि ह्या इलिगॅलिटीजाक आमी जाप दितली तुम्ही एक हे काढला की कोणी तरी अननोन पर्सनान कंप्लेंट घातला तुम्ही कितें एफआयआर बी लॉन्च करपाचे सीओच्या आता आमी लॉन्च करतलीच कित्याक की एक आमी हाऊस टॅक्स नसल्याशिवाय आमी एनओसी कोणाक दिना सारकें म्युनिसिपालिटीन येदो व्हडलो लास्ट टायम इशू जाल्लो की एनओसी खातीर इतले लोकांचे प्रॉब्लम्स आसलेले सगळे सुटावो सारको जावपाचो कायद्या प्रमाणे वागपाचें म्हणून आमी ते म्हटलें कितें हाऊस टॅक्स जे कोणी भरला जे ड्यूज क्लियर केला त्या मनशाक एनओसी ही मेळपाकूच जाय ह्या हेचेर जर आमी येदो व्हडलो डिसिजन घेतला जाल्यार तुमी एनओसी घेताना तुम्ही हाऊस टॅक्स रिसीट हे एप्लिकेशनाक कितें तरी लावपाक सांगता न्हू डॉक्युमेंट्स विथआउट डॉक्युमेंट्स तुमी एप्लिकेशन घेता कोणाचे म्हणल्यार लोकल मनशाचे एप्लिकेशन विथआउट डॉक्युमेंट्स घेयनात तुमी आणि हे असले नाका जाल्ले मोशन मूव करपाक मेजर थिंग तेका तुमी एकूय डॉक्युमेंट लायल्लो ना एकटो तो आधार कार्ड ना मागीर ऑन वॉट बेसीस की तेंच्यांनी ती सिग्नेचर केला म्हणून सांगता कोणाचे म्हाका खबर ना हो कोण अमय नायक हेणी खंयच्या 10 जाणांचे तेजेर सिग्नेचर घेतला कित्याक खंयच्याच कावन्सिलराची सिग्नेचर आणि तेंच्यांनी मारला अशी तर आमकां दिसना हो कोण तरी अमय नायक फोटींग मनीस तेणी हे सगळे क्रिएट केल्ले आसा बोगस सिग्नेचर्स करून हांगासर तो येयल्लो आसा आणि हे रॉंग इंटेन्शन्स आमी कशेंच घेवची ना फुडलो मूव कितें आसतलो तुमचो फुडलो मूव आमी कोर्टान वयतली कित्याक की नथींग इज अबाउट लॉ इज सुपिरियर सो आमी आमचे लिगल कितें आसा ते स्टेप घेतली कित्याक की असल्या कारणान आमी जाप हे विचारतलीच एक क्वेश्चन केलेलो चेअरपर्सनान की खंयच्या प्रोसिजराचेर तो हांगासर ही मिटींग कंडक्ट करता जाल्यार तेचे कडेन त्या उत्तराचो आन्सर नासलेलो उपरांत तो सीओक सांगता की गायड कर सीओ ताका गायड करता वरभर आमचे टायम वेस्ट केले तेंच्या मदले डिस्कशन आणि तेच्या उपरांत तो खंयचे 56B कितें तरी घेवन येयलो तेजो सुद्दां तेणी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिवंक ना हे 56B कितें म्हणटा आनी कितें ना खंयच्याच हेजे कडेन कावन्सिलरा कडेन एक्ट बूक नाशिल्लो तेणी एक्चुअली ते सगळें आमकां प्रिसायजली समजोवंक जाय आसलेलें कितें एक्ट म्हणटा तें सारकें क्लियरली तेंच्यांनी स्टेट करपाक जाय आसलें तेंच्यांनी आमच्या उत्तराचो आन्सर ना दिता हे नाका जाल्लेली इलिगॅलिटी करून मोशन पास करून घेतला आणि अशें हे नाका जाल्लेले आनीक एडवांटेजीस घेवंक शकता कित्याक नाका जाल्लेले प्रपोजल जे आपूण सायन करतले मरे लोकांक घालतले मरे त्रासान हे म्हणून आमी हेजेर निशेध करता माझे कलीग कावन्सिलर्स आहा हे 24 जाण एकटोय म्हाजेर बेजार ना तुका खरें सांगता हें पॉलिटिकल हे म्हाका सांगतात फोन करून आमचे ना रे शाणे बाबा आमचो कांयच मिस्टेक ना आमकां सायन मारची पडली हेंकां कित्याक दुखलें काय कळना हेंकां आमच्या कलिगाक दुखूं ना तें सांगता तूं सगळे कावन्सिलर म्हाका सांगला म्हाका हांव खंयच्याच कावन्सिलराच्या बेकार 24 कावन्सिलराचे हांव बेजार ना हांव पयलीं म्हाका एक फोन येयल्यार हांव रिजायन जातालो तेंय सांगता आतां मुद्दाम फेस केलें कित्याक खबर आहा मरे बीजेपीक मरे केन्ना पडपाक शकना बीजेपी ओडोवपाक बीजेपीच जाय आनी आयज तेंच्यांनी प्रूव केलें तें कोणी हे बीजेपी वाल्यांनीच प्रूव केलें आनी हांव 30 वर्सां पयलींच्यान बीजेपी आहा हांव कोणाक लागून हांव पयलीं काँग्रेसमॅन आतांय सांगता काँग्रेसमॅन हांव पयलो हांव मनोहर भाईक पळोवन हांव बीजेपीन एंट्री जाल्लो आनी आयज पर्यंत आहा आनी आयज म्हाका मोदी हांव भक्त म्हणटा हांव मोदीचो भक्त आयज म्हणटलो आयज हे गोंयचे बीजेपी कितें कर तांकां मरे ओल्ड कार्यकर्ते नाका जाले आतां तांकां भरभरून मेळटा जिखता ताका रेडिमेड घेतात ते
तांकां ओल्ड कार्यकर्ते म्हणटा तांकां नाका आतां, तांकां पावर मरे विकतो घेवपाक जाणा ते आतां, आनी त्यांच्या आमच्या सारकी गरज ना आतां. हे आयचे हेजे वयल्यान मोशना वयल्यान प्रूव जालें. कामत बाब तरी कोण अमय नायक म्हणून त्यांनी घातला त्याच्यात तुमकां कितें सांगपाचें आहा? अमय नायक म्हण तो मिटींग तेणी कॅन्सल करपाची आनी एका दिसान फुडें दवरपाची. एक्चुअली तेजो कायदो आसलो तो, तेणी ती जबरदस्ती घेतली, कित्याक ते वयल्यान कोणाक फोन करता पळय तांकां खूश करपा जाय. आमी घेतले आनी क्लियर केल्या, VCPक देंवयलो आमी. म्हाजेर मरे एक हें घातला तेंच्यान, हांव खंय हें करता, कावन्सिलरांक कॉन्फिडन्सान घेयना. म्हाका तेणी केन्ना चार्ज दिला VCPन, एक दीस कसली सायन मारल्या, कितें केलें जाल्यार दाखोवची, कांयच ना, कसलो पावर ना, कांय ना, आनी कावन्सिलरान हें नाका जाल्लेलें हें घालता आनी म्हाका ब्लेम करून तुमी असलें मोशन घेता. घ्या, पावर आहा, तुमकां जाय तो करपाक शकता. हय, ते पयली फावटी 22 तारखेक एकदा तेंच्यांनी हें केल्लें म्हाका उडोवपाक, फॉर्मुला फॉर ते सेपरेट. 22 तारखेक एक केल्लें तेंच्यांनी मूव, ते DMN ताका रिटर्न धाडलें. मागीर तेंच्यांनी 20 नंतर परत केला. हेंच्यांनी अमय म्हणून येयलो हेंचो मदीं कोण, हे कोण करना, हे दामू देव दामोदर करता. हेंकां दाखोवपाक बरें देव दामोदरूच आहा, कित्याक हेंच्यांनी दामोदर देवाक सुद्दां फटयला. हो आमच्या कावन्सिलर अमय चोपडेकरान हें केलेलं, म्हाका लेटर केलेलें, आनी ते लेटराचेर आमी सगळ्या कावन्सिलरांनी सायन मारली. पूण खंय तरी एकूच सरनेम मातशें रॉंग जालें, चोपडेकाराच्या जाग्यार नायक येयलें, आनी ते मागीर आमी मिटिंगेक रेक्टिफाय केलें. स्वता अमय थंयसर प्रेसिडेंट आसलो, तेणी सांगलें आपणाक मिस्टेक जाल्या पूण आपूण रेक्टिफाय करता, आनी तेणी सांगलें आपूण मागीर सकयल सायन मारला, अमय चोपडेकर म्हणून सायन मारला म्हणून. आनी मागीर ते आमी सगळे जाण उठून नो कॉन्फिडन्स मोशन मारून सगळ्यांनी आपणाचे हात वयर केले. तितून 13 लोकांनी हात वयर केलो आनी हें केलें, मोशन हें केलें, इन फेवर ऑफ मोशन वोट्स केले आनी 13 जाण जाले. आता त्यांचे कामत सपोर्टर जे आसा तेंचे सांगला कोर्टान वयतले म्हणून. तेंचे पळय, जेन्ना मनशान सांगलें, स्वता मनशान उठून सांगलें आपूण आसा ते आपणा कडून चूक जाली म्हणून, आनी रेक्टिफाय केलें मिटिंगेक, जाल्यार कामार ना. आनी ते 13 जाण येयले न्हू, वोटिंगूय जालें. कशें आसता, प्रत्येक मनशाक एकदां हें जाता, तेंच्या उलोवपाचें तेणी उलयलें, पूण हेच्या एक्टाचे 56 हेचे प्रमाणे तें सगळें सारकें आसा. रामचंद्रान एक आरोप केला की BJP कोणूच उडोवंक शकना, BJPच उडोवंक शकता. तो BJPतलोच म्हणटा तुमी, ते हो कॉन्फ्लिक्ट तेचेर हांवें कॉन्फिडन्स काय उलयना, तेची प्रतिक्रिया तेणी सांगली. हांगा आमी कशें, आमी सगळे कावन्सिल आहा ते BJP आनी काँग्रेस अशें कांय ना, सगळे एकमेकांक सगळे आमी आसा. सो आयज जी मिटींग कंडक्ट जाली तें प्रोसिजर सगळें जालें. 13 जाणांनी मोशन हें केलो, मूव केलो, वोटींग जालें, 13 जाणांनी वोट केलें. सो फेर फेर जालें. आता न्यू VCPचे केन्ना तुमी प्रोसिजर अजून हें जावंक ना, कित्याक आतां तें डिस्कस करतलो, आयचेर डिस्कस करतलो.